नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्तिका कोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयली पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. जॉब स्कॅमात पुजान घेतले मंत्री सुदीन ढवळीकर. उत्तम पार्सेकर आणि निखिल देसाईचे नाव नोकऱ्यां खातीर घेतिल्ले 17 कोटी रुपया दिले पार्सेकर आणि निखिलाक. पुजाचो आरोप. सीबीआय वरवीं चौकशीची आपाची मागणी. मंत्री सुदीन आणि मोगोपाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान भायर आयले. पूजा नायकान केल्ले आरोप. पूजा नायकान केन्नाच मोगोच्या कार्यालयात करूंक ना काम, सांगतात ढवळीकार भाव. एनईपीचेर आधारित अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षणाक लागून गोंयांत एनईपी धोरण यशस्वी. पुराय देशात एनईपी लागू करपाच्या बाबतीत गोंय राज्य सगळ्यात फुडें, सांगता मुख्यमंत्री सावंत. तुये गोवा अँटीबायोटिक्स फार्मास्युटिकल्स कंपनीच्या कामगारांक मेळूंक ना 3 म्हयन्यांचो पगार मेळूंक नाशिल्ल्यान कामगार गेले संपार. प्रश्न सोडयतलो कंपनीच्या उपव्यवस्थापकाचो आश्वासन. मस्तीमळ काणकोणांतले लोक उदका खातीर काडटात वळवळे. 2 दिसां भितर उदकाचो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार काणकोणच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालया मुखार करतले आंदोलन. थळाव्यांची शिटकावणी. आणि बिहारच्या लोकांचा एनडीए आघाडीक कौल. महागठबंधनाक खावची पडली हार. एनडीए 200 परत चड जाग्यांचेर आसा आघाडीर. भाजपा मुख्यमंत्री पदाचेर करू यें दावो. नितीशाचे भुमिकेकडेन आसतले लोकांचे लक्ष. आता खबरो विस्तारान. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पुजान तिगांची नावां घेतल्यात. मोगोपाच्या ऑफिसात आसतनाय पयशे घेवन आपले नोकऱ्यो विकिल्ल्याचे पुजा सांगता. 2019 वर्सा मेगा नोकर भरती जाहीर जाल्या उपरांत मंत्री सुदीन ढवळीकरानूच आपल्याक उत्तम पार्सेकर आनी निखिल देसाईक मेळवून दिले. 613 नोकऱ्यां खातीर आपल्या उमेदवारांकडल्यान घेतिल्ले 17.68 कोटी रुपया उत्तम पार्सेकर आनी निखिल देसाईक व्हरून दिल्ल्याचो आरोप पुजान केलो. या पुराय प्रकरणाची सीबीआय वरवीं चौकशी करपाची मागणी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान केल्या. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पूजा नायकान मंत्री सुदीन ढवळीकर, IAS अधिकारी निखिल देसाई आणि भौशीक बांदकाम खात्याचो प्रधान मुख्य अभियंतो उत्तम पार्सेकर हांची नावां घेतल्यात. आपूण मोगोपाच्या ऑफिसात कामाक आशिल्ले. थंय लेगीत आपणे पयशे घेवन नोकऱ्यो विकल्यात. पूण 2019 वर्सा मेगा नोकर भरती जाहीर जाल्या उपरांत मंत्री सुदीन ढवळीकरान आपल्याक उत्तम पार्सेकर आनी निखिल देसाईक मेळवून दिल्ले. तू तांच्या वांगडा संपर्कात राव म्हूण सुदीनानूच आपल्याक सांगिल्ल्याचे पुजान जाहीरपणान सांगले. 613 सरकारी नोकऱ्या खातीर उमेदवाराकडल्यान आपणे 17.68 कोटी रुपया घेतिल्ले. हे पयशे आपणे निखिल देसाई आनी उत्तम पार्सेकराक व्हरून दिल्ल्याचे पुजा सांगता. आपल्या कडेन पुरावे आशिल्ले पूण अटक जाल्ली तेन्ना एक मोबायल दिवचले आनी दुसरो मार्दोळ पुलिशेंत जप्त केल्लो. अटक जाल्ली तेन्ना आपणे उत्तम पार्सेकर आनी निखिल देसाईचे नाव पुलिसांक सांगिल्ले. 2019 जॉइनिंग झाले. आम्ही पूजा नायकाकूच घेऊन येलो. सुदीन ढवळीकर आसा तीन डायरेक्टली सांगले की आता तू निखिल देसाई आणि उत्तम पार्सेकर आसा पळय तेंचे कडेन कॉन्टॅक्ट कर. कित्याक मेगा भरती आसा सो तुवें तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून तुवें घेवपाचें म्हणून. सो मागीर हांव ती एप्लिकेशन म्हणजे कोणाक रिफर जावन म्हाज्या रिलेटिव्ज आनी कोण फ्रेंड सर्कल तेंचे कडल्यान तें एप्लिकेशन घेवन हांवें फुडें प्रोसीड केली. आनी तेजो एमावंट अरावंड 613 एप्लिकेशन्स आसले आनी 17.68 CR एमावंट आसा. सो तो एमावंट हांवें तेंचे कडेन पावयला. निखिल देसाई आनी उत्तम पार्सेकरा कडेन पावयला. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका तो एमावंट परत मेळून दिवचो. आणि एविडन्स म्हणचे जाल्यार म्हाजे कडेन म्हाजे मोबायल आसले 2 नंबर आसले. एक मोबायल म्हाजो बिचोले काडून घेतलेलो पुलिसांनी आनी बिचोले पुलीस स्टेशन आनी एक आसा तो म्हाका एटेच आसा. मिनिस्टराचें बीन नांव सांगलेलें. मिनिस्टराचें नांव सांगनासलें पण हेंचे दोगांचें नांव आसा. पण तुका मिनिस्टरान हे केल्ले पयशे घेवपा खातीर? हय पयलीं तेणी सांगलें. हांव थंयच व्हरून दितालें. आता ते म्हणटा की थंय IHMचे कितें तरी आसा पण आमी थंयच दिल्या. थंयच दिल्या. ते कोणाक मेवले? तिका कोणाक मेवले तुमी? तिका कोणाक मेवले? हे एका मेवले ऑफिसराक मेवले तिका पयशे दिवपाक? हय ते पयशे ऑफिसरा कडेन दिल्या. तुम्ही नावा काढल्या त्यात ऑफिसर तुम्हाला खंय आशिल्ले? तुम्ही ऑफिसराच्या हातीन पयशे दिले ते? हय. नोकऱ्या खातीर आपणे एकलेनूच पयशे घेवंक ना. हातूंत आनिकूय लोक आसात. आमची 9 जाणांची टीम आशिल्ली.
आपल्या वांगडा तांकांय अटक जाल्ली. आता हो जो 17 कोटीचो वेव्हार केलो तो आपणे एकलेनूच. आपल्या वांगडा जी आशिल्ली तांच्या वेव्हारा बद्दल आपल्याक कितेंच खबर ना म्हूण पुजा सांगता. नोकऱ्या खातीर 2022 मेरेन आपणे निखिल देसाय आनी उत्तम पार्सेकाराक पयशे दिल्ल्याचेय पुजाचे म्हणणे. तशें तूं एकटेच आसा पैसे घेवपाक आनी कोण कोण आहा? खूप जण आसा. खूप जाणां. ती खंयसरली सगळी? थोडी जाणां अरेस्टूय जाल्ली, खूप कडली आसा. मग ती कितले जाण आसा सगळे जाणां? आमची 9 जाणांची टीम एक्चुअली. ओके. सो आनी हांवें तांकां रिक्वेस्टूय केली येयात म्हणून म्हाज्या वांगडा, पण ती येवपाक रेडी ना. अरेस्टूय जाल्ली ती सेम टायम आमचें नांव अरेस्ट जाल्लें तेन्ना. तो टोटल अमाउंट धरून 17 कोटी हा तो? तो तुझोच. आणि त्यांचो कितलो हा टोटल? नोकळा. या पुराय प्रकरणाची एक तर सीबीआय ना जाल्यार उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीशा वरवीं चौकशी करपाची मागणी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान केली. इमिजिएट ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय आसले, इमिजिएट जजीस अपॉइंट जावपाक जाय फॉर इन्क्वायरिंग इंटू दीस. सरकारा कडेन जर पयशे ना जाल्यार यू कॅन रिक्वेस्ट द जजीस, दे वील डू इट. रिटायर्ड हायकोर्ट जजीस वील डू इट, आय एम शुअर, टू एक्चुअली फायंड आउट हू आर द पीपल बिहायंड दीस क्रायम. पुजा नायकान केल्ल्या आरोपाविशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार मुख्यमंत्री उलयनासतना गेलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पुजा नायकान केल्ले आरोप मंत्री सुदीन आणि दीपक ढवळीकारान भायर आयले. पुजा नायकान केन्नाच मोगोपाच्या कार्यालयांत काम केल्ल्याची नोंदूच नाशिल्ल्याचे मोगोपाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार सांगता. जाल्यार हे प्रकरणात पुलीस 14 दिसांनी रिपोर्ट सादर करतले, उपरांतूच आपूण ह्या विशयाचेर भाश्य करतलो म्हणून मंत्री सुदीन सांगता. फाटल्या कांय दिसा सावन गोंयांत परतून एकदा कॅश फॉर अ जॉब प्रकरण गाजता. पुजा नायकान केल्ल्या आरोपा उपरांत विरोधकांनी लेगीत सरकाराक धारेर धरीत ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ल्या मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयात म्हूण मागणी केल्ली. हेच प्रकरणात शुक्रारा पुजा नायकान व्हडलो गौप्य स्फोट केला. ह्या प्रकरणात तिणें मंत्री सुदीन ढवळीकाराचें नांव घेतलां. आपूण मोगोपाच्या कार्यालयांत कामाक आसतना पयशे घेवन नोकऱ्यो दिल्ल्याचें पुजान जाहीरपणान सांगलें. हे विशीं मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी मोगोपाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकार हांकां विचारल्यार तांणी पुजान केल्ले आरोप न्हयकारले. पुजा नायकान केन्नाच मोगोपाच्या कार्यालयांत काम केल्ल्याची नोंदूच ना अशें दीपक ढवळीकार सांगता. जाल्यार ह्या प्रकरणाचो तपास करपा खातीर पुलिसांक 14 दीस दिल्यात. पुलिसांचो तपास पुराय जाल्या उपरांतूच आपूण ह्या प्रकरणा विशीं उलयतलो म्हणून मंत्री ढवळीकारान सांगलें. मिनिस्टराची नांवां घेतली आणि त्यांनी म्हटलं की आपण जेन्ना NGP ऑफिसर कामाक आसले तेन्नाच्यान हे सगळे जॉब आहे काम नाशिल्ले ते केन्नाच ऑफिसान नाशिल्ले. कितें सांगता ते ताकाच खबर. आनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा न्ही, कंप्लीट जावन दी मरे. पूण तुमी पक्षाचे प्रेसिडेंट मिटींग आनी तुमकां आपयता न्ही पक्षाचे ते केन्ना कामाकूच नाशिल्ले. म्हणजे शी इज डिस्टर्ब. तुका दिसना शी इज नॉट शी इज डिस्टर्ब. तुका शिकयता तें उलयता अशें दिसता. कोण मुद्दाम टार्गेट करता म्हणटा तुम्ही? कोण तरी शिकयता तुमच्या पक्षाक आणि तुमच्या मिनिस्टराक मुद्दाम टार्गेट करता करपाक लायला की कितें हे सगळे सत्य आतां. पण 8 दिसां येतले न्ही भायर. कोण टार्गेट ब्रँच पळय टायम ब्रँच पळय इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. ते इन्व्हेस्टिगेशन जालें की सगळें भायर येतलें न्ही. तेच्या नंतर उलोवपाचें. त्यांच्यानी म्हटले ऑफिसानूच इंट्रोड्यूस केला म्हटले. ऑफिसांत ते नाच जाले केन्ना अशें कितें. 2009 ते आज पर्यंत कोण त्या नांवाचें कोणूच ना. ऑफिसांत आशिल्लो तो आमचो एक्स कमिशनर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मार्दोळकार. तो 9 ते 2022 कितें आशिल्लो ताका विचारलो करतो एकलो सांगचो तुमकां आपयता. ऑफिसां आसपाक जाय न्ही अशें खोटें उलोवन तेंची चाल कितें कोणाची कितें आमची आमकां खबर ना. कितें जातली कित्याक टार्गेट करता काय दिसता तुमकां? खबर ना आमकां न्ही. पुलीस has taken the view very seriously. आजपासून म्हणजे कसलोच हे जायना ना. हांव बरे तरेन आजपासून लोकां कडेन वागना. सबंद गोंयचे लोक म्हाका वळखता, म्हजे फॅमिलीक वळखता, म्हज्या बापायक सगळ्यांक वळखता. सो देर इज नो क्वेश्चन. पुलीस हेज आस्क्ड फॉर 14 days. पुलीस कम विथ 14 days रिजल्ट. त्यांच्यानी सांगला की तुमच्या ऑफिसान असले म्हणून कामाक ते. म्हज्या ऑफिसांत कोण ना. म्हज्या ऑफिसांत जर कोणी काम करताले फायनान्सा आनी एकाउंट्सांतल्यान पेमेंट जातालो तातूंत वचून पोलीस चवकशी करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
NEP धोरण लागू करपाचो विषय आयलो तेन्ना इतली धावपळ कित्याक करतात म्हणून जायत्या जाणांनी प्रश्न उपरासले. NEP धोरण बेगीन लागू केलां अशें जायत्या लोकांनी म्हणिल्लें, पूण आमी वेळ काडलो ना. NEPचेर आधारीत अभ्यासक्रम आनी प्रशिक्षणाक लागून गोंयांत NEP धोरण लागू करप यशस्वी जालां. हाच्या खातीर केंद्रीय मंत्रालयान गोंयची तोखणाय केल्या. पुराय देशांत NEP धोरण लागू करपाच्या बाबतींत गोंय राज्य सगळ्यांत फुडें आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. It is a successful completion of the 1 year. 1 year complete जावप आणि सक्सेसफुली 1 year completion करप हे खूप महत्वाचें आसा. NEP इम्प्लिमेंटेशनचो जेन्ना विशय आयलो तेन्ना बऱ्याच जाणांक दिसलें की इतकी घाई कित्याक. आमी ताका म्हटलें की आमी जर आतां घाई करिना आसत जाल्यार आमकां बस मिस जातली आनी ताकाच लागून फ्रॉम द डे वन वी हॅव स्टार्टेड म्हणजे वॉट एवर द म्हाका खूब जाण म्हणजे इन एसेंब्ली सेशन्स ऑल्सो एंड आउट ऑफ द एसेंब्ली सेशन्स की तुमी खूब घाई करता, तुमी चुकतले, हे खुबशे जाणांचें म्हणणें आशिल्लें. बट हीच टीम ज्यांच्यांनी एट अ ब्लॉक लेवलाचेर वचून म्हणजे NEP इम्प्लिमेंटेशनचो इम्पॉर्टन्स समजून सांगलो. NEP ते लागपी सिलेबस रेडी केलो, NEP खातीर लागपी ट्रेनिंग मॉड्युल्स तयार केले आनी NEP खातीर लागपी ट्रेनिंग प्रॅक्टिकली ग्रावंड लेवलाचेर वचून दिली. ताज्याच खातीर आमकां इट इज अ पॉसिबल जालें आनी म्हणून आज ऑल इंडिया लेवलाचेर NEP इम्प्लिमेंटेशनाच्या बाबतींत सगळ्यात जर कोण फुडें आसत जाल्यार ते गोंय स्टेट फुडें आसा. प्राउडली आमी सगळे जाण म्हणजे जेन्ना जेन्ना हांव पळयता की ॲट द नॅशनल लेवल 3-4 टायम्स हांवें पर्सनली मिटिंग्स जेन्ना which is chaired by our education minister Bab Dharmendra Pradhan and Jani chair करतात they are always म्हणजे they have congratulated for the Goa state. It is successfully implementation of the NEP. No doubt तांच्यांनी आमचे NEP इम्प्लिमेंटेशन्स अजूनही बी बाकीच्या स्टेटीक फॉलो करपाक लायले हे आमच्या खातीर प्राऊड मोमेंट आसा. बींग अ स्मॉल स्टेट हे आमच्या खातीर पॉसिबल जालें अशें न्ही. स्मॉल स्टेट नॉर्थ इस्टानूय आसा म्हणजे बऱ्याच जाणांक दिसता की बारीक स्टेट तुमी इजिली करूं शकतले, बट ना. NEP म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार नॉर्थ इस्टांत आशिल्ल्यो ते बारीक स्टेटी आशिल्ल्यो, बट हो तसो टफ टास्क आशिल्लो. म्हणजे आमी म्हणटा तशें रुटीन 40 वर्सांचो एड्युकेशन क्षेत्रांतलो प्रवास हो क्रॅक करून भितर वचप आनी आमी जाका म्हणटा की वेन इट इज एन गव्हर्मेंट एंड गव्हर्मेंट एडेड आनी अलॉंग वीथ द प्रायवेट इन्स्टिट्यूट हे इम्प्लिमेंट करप तशें सोंपें नाशिल्लें. बट हे करता आसतना हांवें बद्दल जें सांगलें इट इज एन कमिटी हू हॅज सक्सेसफुली हेडेड बाय नॉट हेडेड बाय मी बट इट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी एड्युकेशन. ऑल द इन्स्टिट्यूट हांकां बरोबर घेवन हाजे सिलेबस तयार केले. म्हणजे ताजेरूय बी तेंच्यांनी खूब जाणांनी टिकाय केली, हांव ना म्हणना, बट ताजेरूय एक स्टेप मात करून तांकां समजून सांगलें आनी कंप्लिटली इम्प्लिमेंट केलें. फ्रॉम बेजीक प्री प्रायमरी लेवल टू दॅट द हायर एड्युकेशन लेवल हे बद्दल जेन्ना आमकां दिसतलें तेन्ना खऱ्या अर्थात आमी पळयता की गोंयांतलें अनएम्प्लॉयमेंट जो आसा होच कमी जातलो. अनएम्प्लॉयमेंट आमकां दिसचो ना हांगासर. ताका लागून आमचें सरकार काम करता. जेन्ना हांव स्किलींग रिस्किलींग अपस्किलिंगाचेर हांव जेन्ना परत परत उलयतालो की तुमी जर पळयशे आसत जाल्यार टुरिजम सेक्टर आनी हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर ह्या सेक्टरांतलो आत्ताचो जर इंडियांतलो रेट पळयत जाल्यार द हायेस्ट एम्प्लॉयमेंट जर क्रिएट खंयसर जालें आसत आनी हायेस्ट एम्प्लॉयमेंट जर गेन खंय जालें आसत जाल्यार तें गोंयांत जालें. हांव प्रावडली सांगता आनी दीस इज अ नॅशनल लेवल सर्वे हो दिसून आयला. पण हे कित्याक जालें तर आमी मायंडसेट बदलपाक शकले. तुये पेडणे गोवा एंटीबायोटिक्स फार्मास्युटिकल लिमिटेड कंपनीच्या कामगारांक फाटल्या 3 म्हयन्याचो पगार मेळूंक नाशिल्ल्यान कामगारांनी एका दिसाचें आंदोलन केलें. कामगारांचो एकवट आनी गोवा ट्रेड अँड कमर्शियल वर्कर्स युनियन ह्यो दोनूय संघटना आंदोलनात वांटेकार जाले. हो प्रश्न बेगीनूच सोडयतले म्हणून कंपनीचो उपव्यवस्थापक सीजो येडुपल्ली सांगता. पळयात पुराय बातमी. आवाज दो आमचो पगार आमचो पगार लाल बावटा लाल बावटा. तुये पेडणे वाठारांतल्या गोवा एंटीबायोटिक्स फार्मास्युटिकल कंपनीच्या कामगारांक फाटले 3 म्हयन्याचो पगार मेळूं नाशिल्ल्यान शुक्रारा कामगारांनी एकठांय येवन एका दिसाचें धरणे आंदोलन केलें. पगार वेळार दिवचो अशी मागणी कामगारांनी केली. गोवा ट्रेड अँड कमर्शियल वर्कर्स युनियन आनी कामगारांचो एकवट ह्या दोनूय संघटनेन ह्या आंदोलनात वांटो घेवन कामगारांक तेंको दिलो.
आमकां न्हू आयज 3 म्हयने जाले आमकां सॅलरी ना आनी आमी तेका आमचे BSRान एकदां मिटींग 4दा तरी मिटींग जाली मॅनेजमेंटा कडेन तेव्हा आमी तेका एकच सांगला आमकां न्हू अर्दो पगार मात्र तूं घालूंक पडाक नाका अर्दो पगार घातले जाल्यार तो बँक वालो व्हरता जाल्यार आमी काय करतलो फूल पगार घाल इतक्या सांगान पासून तेणी न्हू आमकां शेवट पर्यंत पगारच घातलो ना 3 म्हयने पगार घालूंक ना आमकां असा दिसला आतां आमची व्हडली चवथीक तरी आमी काय करतलो 4,800 तेणी आमकां ह्या घातले आमकां काय पगार घातलो ना परत आमची दिवाळीकय आमकां तेणी काय घातला ना तरी आमी पाशास काडले 3rd शिफ्टींनी काम चलता आमचे भुरगे लांब लांबसून येतो त्याला पैसे खंयचे वापरतले काय तो तेणी विचार केलो ना म्हणून आमचो केलो ना आमकां बिल 4,000 येयला लायट आमची कट केली तर आमी आतां काय करूचा आमी बँकेक हप्ते आमी लोनी असो आमी बँकेक हप्ते भरूचे पोटाक खावचा काय भुरग्यांक शिक्षणाक दिवपाचा काय लायटीचा बिल करूचा आमकां ऑगस्टासून अर्दो पगार दिला आनी आमकां 3 म्हयने तेणी अजिबात सॅलरी करूंक ना सप्टेंबर आनी ह्यो नोव्हेंबर चालू आसा अजिबात सॅलरी कोणाकच करूंक ना फक्त ऑगस्टासून अर्दो पेमेंट केला तेणी आमकां आतां सदी सांगता ह्या चालू सदीत आसा आमी न्हू ह्या सदी सारकें आयकतो सदीचा डेट न्हू आमकां चालूच आसा तेची आतां पासून तेणी आमकां काल पासून जस्ट तेणी काय सांगला 25 तारीख म्हणा आनी मागीर परत तेणी काय सांगला ना तुमकां 17 तारीख म्हणा म्हणून आतां खंयचा खरा धरतलो 17 एकदम सारको खोटे सांगता कामगार काम करता फॅक्टरीन पूण तांकां मंथली पगार मेळना सो लास्ट 3 म्हयने तांकां पगार दिवंक ना मदीं अर्दो म्हयनो दिलो पूण 2.5 म्हयनो तांकां पगार ना ताका लागून आमी मॅनेजमेंटाक नोटीस दिल्ली आनी की 1 दिसाचो धरना आमी करतले जो पर्यंत जो अरियर्स ऑफ पगार आहा 3-2.5 म्हयन्याचो पगार दिवंक ना तो दिल्या शिवाय ताका लागून आमी हो धरना ऑर्गनायज केल्लो आहा आमकां जाय की तें गव्हर्मेंट ऑफ गोवा स्पेशली चीफ मिनिस्टर मागीर लेबर मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर लोकल MLA हाचेर लक्ष घालपाक जाय कितें फॅक्टरी चलता आनी पेमेंट तांकां मेळना आणि एकच दीस एकूच दीस आणि समज मेळूंक ना पेमेंट तरी इतले हें करून मेळूंक ना जाल्यार परतून मागीर कितें मेळूंक ना जाल्यार आमी परतून प्रयत्न करतले कितें मॅनेजमेंटाक सांगपाक आनी गव्हर्मेंटाक सांगपाक कितें पेमेंट मेळपाकूच जाय म्हणून मजगती कामगाराचो प्रस्न बेगीनूच सोडयतले म्हूण कंपनीचो उपवेवस्थापक सिजो येडुपल्ली हांणी सांगलें We are also with them. They are not separate people. They are our people only. But company is in a struggling phase. We will come out of this. We are trying to come out of this problem. We are trying to solve this. सर आपका मिला तुम्हारा मिलता मैं मीन्स separate company से मतलब parent company से इसलिए it's a different company. But we are trying to sort this problem out. क्योंकि हमने डायरेक्टर लेवल से सबसे डिस्कस किया है सिक्योरिटी गार्ड का उन लोग को 2-2.5 में से पगार नहीं मिला है नहीं दैट प्रॉब्लम इज देयर आई अंडरस्टैंड वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस हमें ऐसा नहीं है कि हमने उसको देगा ही नहीं ऐसा नहीं है हम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सो वी डोंट वांट एनी अनटोवर्ड इफेक्ट्स वी वांट टू सॉल्व दिस इमीडिएटली दैट्स आवर एफर्ट्स थैंक यू कितना शिल्लक है सर पेमेंट देने का उनका 2 महीने 2.5 मंथ्स हाँ 2.5 महीना नहीं हमने आधा महीने का अगस्त का आधा महीने का दिया है ऑलरेडी सो वॉट एवर वी आर पॉसिबल देर इज प्रॉब्लम मीन्स ऑर्डर का कमी है वो सब है लेकिन वी आर दे आर आवर पीपल दे आर नॉट लाइक दे आर आवर पीपल वी आर ऑल्सो इन कंटिन्यूस टॉक्स विद देम and we yesterday also day before also we are continuously discussing and our management is taking this as a top priority and we have to solve this at the earliest. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर प्रकाश तळावणीकर. बिहारच्या जनतेन एनडीएक कौल दिलो सांजे उसरा मेरेन सुरू आशिल्ल्या मतमेजणेच्या निकाला वेल्यान भाजपाच्या नेतृत्वातल्या एनडीएक भोवमत मेळटलेशें दिसता 2020च्या तुळनेत एनडीएन हे फावट 65 परस चड जाग्यांचेर आघाडीर आसा जाल्यार महागठबंधन लागीं तितलेच जागे वगडायतना दिश्टी पडटा फाटले फावट 43 जाग्यांचेर मर्यादीत आशिल्ली जेडीयू हे फावट 75 परस चड जाग्यांचेर आघाडीर आसा हाचो अर्थ नितीश कुमार 10वे फावट मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेव येतात इतले मजगती 94 परस चड जाग्यांचेर आघाडीर आशिल्लो भाजपा सगळ्यात व्हडलो पक्ष म्हणून फुडें येवंक शकता महागठबंधनात आरजेडी 26 जाग्यांचेर आनी 61 जागे लढोवपी काँग्रेस फक्त 4 जाग्यांचेर आघाडीचेर आशिल्ल्याचें दिसून येता 243 जाग्यांचेर वेंचणूक लढोवपी प्रशांत किशोर हांचो पक्ष आपले खातें उगडटा काय ना तें पळोवचें पडटलें.
उदरगती खातीर मतदान केल्ले खातीर आपूण बिहाराच्या जनतेचे अभिनंदन करता अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. बिहाराच्या विधानसभा वेंचणुके खातीर 6 आनी 11 नोव्हेंबराक 2 टप्प्यांनी वेंचणूक जाल्ली. शुक्रारा मतदानाचो निकाल जाहीर जावपाचो आसा. देखून आतां बिहारात खंयचो पक्ष सरकार चलयतलो हे खातीर सगळ्यांचें लक्ष लागून आसा. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमारजी NDA ज्या पद्धतीची लीड घेतल्या म्हाका निश्चितच खात्री आसा. आणि डबल इंजिन सरकार बिहारांनी जे काम करता, बिहाराचो विकास ज्या पद्धतीत जाला, जंगल राज सोंपल्या उपरांत 10 वर्सांक नितीश कुमारजी आणि मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल जो डेव्हलपमेंट खूप मोठ्या प्रमाणात जाला, ताजेच रिजल्ट हे आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्या. त्या ती काँग्रेस बिहारच्या जनतेचे हांव खूप खूप धन्यवाद म्हणटा की तांच्यांनी परत एकदा विकासा खातीर मतदान हे परत एकदा प्रूव केल्लें आसा. खंयसरूच आमी म्हणटा की जात धर्म हे न दवरता तांच्यांनी वोटींग हे फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द बिहार हे केलें. त्या बद्दल तांकां खूप खूप धन्यवाद म्हणटा, अभिनंदन करता. बागा शौचालया कडल्यान एका बॅगातले भांगर, 3 मोबायल आणि रोख रक्कम फारायल्ल्या प्रकरणात कोल्हापूरच्या 2 जाणांक अटक केली. उत्तर प्रदेशाच्या शेख धिल्लन ह्या पर्यटकान आपली बॅग चोरयेक गेल्ल्याची कागाळ कळंगूट पुलीस स्टेशनात केली. उपरांत पुलिसांनी ही कारवाय करीत दुबावितांक कोल्हापूरच्यान उखल्ले. हे चोरयेचो फुडलो तपास सुरू आसा. येकरवाडो वांते 70 वाठारांत रावपी अंजनी गावडे हिच्या घराक अचकीत उजो लागून व्हड लुकसाण जालें. उजो लागलो तेन्ना घरात कोण नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. मात विजेची उपकरणां, 1.5 लाख रुपया कॅश, महत्वाची कागदपत्रां, भांगर, कपडे आनी हेर वस्तू उज्यांत लासून गोबर जाले. शॉर्ट सर्किटात लागून उजो लागिल्ल्याचो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायला. हांव सकाळी कामाक गेलें 8:30 सुमार. म्हाका कांय खबर ना. हांव कोळकारान गेलें. ती शेजारी सांगून लागली उजो पेट्टा म्हणून. हांव 10 जाली म्हाका येता म्हणटच. यो जाल्यार सगळे जळोन सगळे गेले. सगळे जळे आसा? सगळे जवळ. हांव येवच्या पयलीं सगळे जवळे. तू येवच्या पयलीं सगळे जवळे? हांव येवच्या पयलीं जवळे सगळे. आणि तू हांगा रावताली? हांगा रावताले. सध्या आता कितें कितें जळ्ळा तुज्या आतां? सगळे जवळ. वस्ती, चेन, सगळे आरमारीचे कपडेलो तो सगळं. सगळे लायटीचे, सगळे मिटराचे सगळे जवळ. साधारण पैसे कितके आसले म्हटले तुवें? 1.5 लाख सुमार. 1.5 लाखा वयरूच आसले ते. सगळे जवळ? सगळे जवळ. दोगांचे आमचे ते. आणि वस्ती कितल्यो अश्यो आसल्यो? वस्ती आहली. हार आहलो, पाटली आहल्यो, लक्ष्मी हार आहलो, मास्कोट आहले, गडिया मुदी आहली 2. ते सगळे जवळ? ते सगळे जवळ. मंगळसूत्र हे. म्हाका सांग, तुका आतां सध्या रावपाक जागो आसा? ना. तू आतां रावतली खंय? पळोवया आतां कोणागेर रूम करून रावता. तुझ्या कडेन आतां खावपाक आतां घरान कितें उरला? काय ना. आयदनां आहा तुजी? ना, कांयच ना. कितें कपडे उरला? ना, कांयच ना. कांयच ना. आनी तुका हांगा रावकूय जावपाचें ना. सो कितें मागणी कितें आहा तुज्या आतां?
आपल्या काय ना सरकारान म्हाका मदत केल्या पुरो घर बांदून कितें मदत केल्या पुरो. आयज सकाळी हरशी पयलीं हांव बेगीन येता, आयजूच लेट गेले 9:30 सुमार. आनी मागीर थंयसर आयज प्रोग्राम आसलो काव्य आर्टाचो, थंयसर आयज जॉयन जावपाक सांगलेलें म्हाका. ते आयज मातशें लेट गेला पूण हांगासर म्हाका मागीर थंय आसतना फोन येयलो शेजारचो. ते म्हणाले बेगीन आपयला म्हण आईन तुका बेगीन आपयला, आनी आई मोठ्या मोठ्यान रडटा म्हण सांगू लागली. हांगा पळय जाल्यार हांव थंयसून येयले अर्दे वरा भितर धांवत अशें येयले. आनी हांगा पळयल्यार सगळें उजो पेटोवन सगळें जळोन जाल्लें. म्हाजी वस्ती जळ्ळी, सगळी वस्ती कांयच ना. आनी पेपर डॉक्युमेंट्स कांयच ना म्हाजे. विघ्नेशाचे कपडे आमचे सगळे जळ्ळे आनी आईचे डॉक्युमेंट्स आसले ते सगळे जळ्ळे, कांयच ना. सगळे गॅस सिलिंडर, लायट, तांदूळ सगळे कांयच ना, कांयच उरोंक ना. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकान केल्ल्या आरोपांचो मोगोपाच्या फुडाऱ्यांनी निशेध केलो. मोगो पक्षाचो व्हडलो फुडारी फाटलीं 6 वर्सां राजकारणांत आसा अशें करून त्या मनशाचें नांव पिड्ड्यार करपाक सोदतात. तेच बरोबर पक्षाचेंय नांव बदनाम करपाचो यत्न चल्ला. जाणून बुजून कोण तरी हें षडयंत्र करपाचो यत्न करता अशी खर टिका मोगोपाच्या फुडाऱ्यांनी केली. मिटींग आपोवपा फाटलो मुख्य कारण हें जें आतां गोंयांत जें कितें जॉब स्कॅम प्रकरण जें चालू आसा आनी ते जे कोण इनवॉल्व आसा भितर, जेणे कोणे पयशे दिले म्हणटा, तेजो स्टेटमेंट गेले आयज जो कितें स्टेटमेंट तेणें दिला नांवां घेतल्यान, हे गजालीक म्हाका दिसता जवळ जवळ वर्सभर जालें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आनी एका वर्सा नंतर ती बायल म्हणटा की आपूण मोगो पक्षाच्या ऑफिसान कामाक आशिल्ली, मोगो पक्षाचो जो व्हडलो नेतो आसा, गेली 25 वर्सां जो राजकारणांत आसा आनी आपली एक स्वच्छ प्रतिमा घेवन तो उबो आसा, त्या मनशाचें नांव बदनाम करपाचो प्रयत्न जाला. आनी नेत्या बरोबर आमच्या पक्षाचेंय नांव पिड्ड्यार करपाचो प्रयत्न चालू जाला. हेजो आमी खर निशेध करता आनी तो निशेध करपा खातीर आमी आज तातडीन ही मिटींग आपयली. हें एकंदरीत प्रकरण चालू आसतना आमकां अशें दिसता की जाणून बुजून कोण तरी हें षडयंत्र करपाचो प्रयत्न करता. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रसा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.